भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार, आयच्या राऊंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय इम्पॉर्टंट आहा. एक म्हळ्यार विरोधी पक्ष खंय तरी एकठांय येवपा पळयतात, पण एकठांय येवप म्हळ्यार एकमेकाचे हात हाताक घेवप, एकमेकाच्या पांयाक पांय घालप न्ही. ही समज अजून मेरेन तांकां आयल्या अशें दिसना. ते कितें जाता ताजेर आमी उलोवया. आनी त्याच बरोबर क्रायमाची परिस्थिती, पुलीस म्हणटात आमी केसी क्रॅक करपाक लागल्यात, हातूंत कितले गोंयकारांक सुशेगाद न्हिदपाचें ताजेरूय आमी उलोवया. लौकीक बाब शिलकार आसा, म्हजे बरोबर पांडुरंग बाब गांवकर आसा, जॉयल बाब अफान्सो आसा. सुरवात लौकीक तुजे कडच्यान करता. ही जी अलायन्स आसा आमी सुरवात केल्ली, हाता हात घालप, पांया पांय घालप न्ही, ही समज आमच्या विरोधी पक्षाक आयल्या काय अजून मेरेन ते पांया पांय घालत आहात? एलायन्साची सुरवात जाले पळय न्हू, अशें दिसता नरकासुराच्या दिसा ही सुरवात जाल्ली एलायन्साचे फुडें वचपाक. आनी इनिशिएटीव हो मेनली विजय आनी आरजी कडल्यान पयलीं येयल्लो, काँग्रेसीच्या पयलीं अशें कळटा दिसता. ते मागीर तेजे उपरांत युरीच्या बड्डेक ती फॅमिली चड वाडली, म्हणजे चड स्ट्रॉंग हें जालें तें. आनी आतां अशें जालां की विजयान एक आपलो प्रपोजल मांडलो, 10-10-30, 10 आमकां दी, 10 आरजीक दी, 30 काँग्रेसीचे व्हडली पार्टीचो तांकां 30. आरजीन मदीं दुबाव घातलो की हे सगळे एलायन्साचे चल्ला आसतना तुमी फुटिरांक घेता, जेंच्या अगेन्स्ट आमी आवाज काडटा. लेकीन तो एक्चुली आरजीक चड प्रश्न आसूं येना, तो काँग्रेसीक चड प्रश्न आसपाक जाय. कारण काँग्रेसींतल्यान तो फुटोन गेलो. काँग्रेस आजून तेज्या अगेन्स्ट केस लडटा, तेंची फायनल आजून सुप्रीम कोर्टाची जावना. अशें आसतना तो एलायन्साचो म्हणजे तेच्या आदी कॅम्पेन करची पडटलें काँग्रेसी फुडलें इलेक्शन जालें, सो तांकां चड प्रॉब्लेम आसपाक जाय. आनी आजच्या घडये अशें सिच्युएशन आशिल्लें, काल आनी काँग्रेस आजून खूब बोळा चल्लेलो, कांय ब्लॉक थंय येयल्ले आनी ते आरजीचे एलायन्स नाका म्हणटाले. कारण एलायन्स केले उपरांत थोडे सॅक्रिफायसीस करचे पडटा आनी ते थंयचे जे इत्सूक आहा तांकां ते आपले सीट सोडचे पडटा. सो ते एटलिस्ट झेडपी इलेक्शनाक तरी कोणाक ते नाका आसता, कित्याक तो एक चान्स आसता तांकां वयलं MLA पद केन्ना मेळचें म्हणून सगळे सिटाचेर तांकां कॉन्टेस्ट करपाक मेळटा. सो तो एक प्रॉब्लेम पार्टी भितर दिसता. हें सगळें चल्लां आसतना मदीं वेन्झीन एक स्टेटमेंट केलो एलायन्साचो, जो एक्चुली कुशीक आसलो. तेजेर RGPन मातसो एक रिप्लाय दिलो. आनी दुसरे दिसा अमित पालेकर आमकां मेळ्ळा एअरपोर्टाचेर दिल्ली वयता, तो एक सूत्र सोडून गेला की बरें कितें जावपाचें, आपूण बरी अपडेट घेवन येतलो. सो आतां एकामेकाचे म्हणजे ओपोजिशनान अशें एकामेकाचे डावट घेवपाची परिस्थिती येयल्या अशी म्हाका दिसता. तेजे तकलेन कितें चल्लां, उलयले आमी एका टेबलाचेर बसून, पूण तकलेन कितें चल्लां कळना. अशीच सिच्युएशन म्हाका ओपोजिशनच्या पार्टी मदीं दिसता. तितून आनी एक 5वी पार्टी आहा NCP, ते म्हणटा आमी इंडी एलायन्साचे भाग आसले, पण हांगासर गोंयान आमकां तेंचो आतां आमदार बी ना न्हू, आमकां खंयच कन्सिडर करना. सो अशें कशें काय म्हणून, सो ही परिस्थिती आहा. पांडुरंग बाब, हे अलायन्साचे घोडे खंय वता? म्हाका दिसता की म्हणजे ऑफिसान येवन कार्यकर्ते सांगता आनी कार्यकर्ते हायजॅक करता ऑफिस मिटींग बीन, ह्यो गजाली जावपाक जायना. अलायन्स म्हणटाचे कशें, ते लिडर सगळे पार्टीचे मेळून तांच्यानी डिसायड करपाक जाय. कोण तरी एखादो कार्यकर्तो येता आनी तुमकां सांगता म्हणटा, उदाहरणार्थ सांत आंद्रेचे आसात आमदार आहा कोण, विरेश बोरकर, तो RGPचो आमदार आसा. थंय काँग्रेसा सद्या कांय ना, तो पयलीं आशिल्लो तो BJPन गेल्लो. सो अशा जाग्यार RGPचो विरोध करप हे हांसपा सारके प्रकार आसा. कोण तरी म्हाका दिसता आसूं येता की BJP सारकी एखादी पार्टी की ह्या सगळ्या गोष्टीचो कोण तरी फायदो घेता काय कितें, आनी ही अलायन्स जावपाकूच जायना, हे एकठांय येवपाक जायना, ह्या खातीर प्रयत्न चल्ले काय कितें अशें दिसपाक लागला. ते कारण सुरवाती पासूनच हेणी सांगलें दिवाळेच्यान सुरू जाल्लो विशय सगळो, पूण हे आजून एका मुहूर्त मेळना आनी आजून ते एके लायनीन खंय तरी वचना. सो अशें दिसता प्रमोद हे सगळें पळयतकच की बरें आसा, एकामेकाच्या अस्तित्वाची लढाय आसता. ते निजीदोराक घेतलो विजयन, सगळें बरें मान्य आसा. विजयदोराक ताची गरज आसा न्ही. फायनली कशें आहा, RG हेजें गोवा फॉरवर्डाची अस्तित्व रावपाक जाय न्ही, 1-2 तरी आमदार हाडपाक जाय. सो तो करतलो. वेर त्या काँग्रेसीन घेवंक ना न्ही, काँग्रेसीन ताका घेवंक ना आनी काँग्रेसीन थंय प्रचार करचो असोय काय वाटना. आपापल्या लेवलाचेर इलेक्शन लडचें पडटलें, पूण अलायन्स करची पडटली. जशें हेणी सांगलें अशें ते जागो वांटून घेवचे पडटले असेंब्लीचे इलेक्शनाक किंवा झेडपीच्या इलेक्शनाक. सो म्हाका दिसता की मातशी मॅच्युरिटी दाखोवन हेंच्यांनी एकठांय येवपाक जाय. हे जर अशें चालू उरलें न्ही जाल्यार लोकांचो विश्वास वयतलो आनी हे अलायन्स फुडें मागीर कांय चलपाचें ना. मॅच्युरिटी हो शब्द वापरलो पांडुरंग बाबा, जॉयल बाब. आतां मॅच्युरिटी हो शब्द कसली मॅच्युरिटी दाखोवपाची गरज आसा? मॅच्युरिटी प्रमोद
लिडरांनी कितलीच दाखवली म्हणून ऑन द ग्राउंड वॉट इज द किओस वीच वी आर विटनसींग विथ द ग्राउंड लेवल वर्कर्स एक लिडर कंट्रोल करूंक शकत ना बिकॉज एवरी टायम नाव यू सी द काँग्रेस ब्लॉक दे आर कम्प्लिटली अ फ्यू ब्लॉक्स हॅव मेट एंड दे हॅव कम्प्लिटली रिवोल्टेड एगेन्स्ट एनी अलायन्स ते एक भाग जालो RG म्हणटा की दॅट डिफेक्टर्स आर should not be allowed. We are against complete defection. Vijayan तेजेर रिस्पॉन्स केलो की ओके फायन वी हॅव डन taken one each door, one this thing defector we have taken. We will not take that further and immediate थांबतले अशें म्हणून. So हितून भितर lot of chaos is there. The only probability which I see Pramod in this whole equation is RG and AAP coming in a comfort zone. To Poilar, in the last few days, maybe they are also thinking similarly that we are, AAP also has been consistently saying that Congress is a party of defectors, we don't want to align with them, we don't want any association with them. I don't see now AAP going back and aligning again and joining that coalition. Alliance the way they have gone about. Atishi talking, all central leaders, Kejriwal talking, local leaders talk. Local leaders were in favor of alliance, but because of this central leadership, they have taken a position now. Yeah. So, tinun bhitar looking at a grand alliance, India alliance, impossible. I don't think it is possible as of now because there's too much of chaos. What I genuinely feel is that possibly RG and AAP coming together because they are looking at the same kind of targets, same kind of thinking. That defectorang bahir dortale, we are fighting for a similar cause. Both are saying that BJP is our target and openly tani mullai bhi aata. So in the last few days, the kind of a comfort which is building up between AAP and RG, tinun bhitar kite tari asa. And Palekar going to Delhi again and saying that there is some kind of a news which is coming in. If it is for a grand alliance, it would have been at a bigger scale. They would have announced saying that okay, we are looking at an alliance now. But I don't think they are looking at the grand alliance. They are looking at this alliance with RG. It's a very interesting point, Loki. सध्याक जनरली आमी अशी अपेक्षा दवरतात अलायन्स बी जाता तेन्ना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जावचो पडटा हांगा अनकॉमन मॅक्झिमम प्रोग्राम जावपा लागला म्हळ्यार तांगे कॉमन कितें कांय ना सगळें अनकॉमनच आसा हो करता तो ताका परवडना हो तो करता तो हाका उस्तुरी वता अशी वेगवेगळी गजाली जावपा लागल्यात तातूंत भितर आतां जॉयल फ्लोट करता की ग्रँड अलायन्स न्ही एंड अलायन्स बरोबर न्ही बीजेपी काँग्रेस एंड अलायन्स अशी एक विचित्र परिस्थिती तयार जाल्या तर ग्रँड अलायन्साची एंड अलायन्स जाली तूं कसो पळयता ताजे कडेन एक काँग्रेसीची अशीच मिटींग जाल्ली अलायन्साची पयली एक मिटींग जाली आनी मागीर सेकंड मिटींगेक जे आनी सिनियर लिडर जॉयन जाले तेंच्यांनी एक मुद्दो मांडलो एक की आरजीचे मुद्दे आहा काँग्रेसीचे मिटींग आरजीचो जो वचपाची वाट आहा ती आमच्या वोट बेजाक अफेक्ट करतली सो आमकां तेंच्या वांगडा एसेंब्ली इलेक्शन आमी चिंतपाक शकना एक्चुली म्हणून आनी एक तेणी फुडें होन हें केलें की हे अलायन्स कित्याक डेंजरस की आमी जर हे अलायन्स केले आयज ते अणट्या टायमार करता ते पयलीं प्लॅनिंग जावपाक जाय आसलें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सगळें ते आतां काही गडबडीत केले आनी ते BJP मुखार फेल गेले जाल्यार 27 तांकां आनी ऑप्शन ना हें जिखतलें म्हणून सांगपाक हांगा सक्सेस जावन ते लोकांक वाट दाखोवपाक जाय आसली हांगा जर ते आयज झेडपीक फेल गेले ते अलायन्स करून 27 कितें नवो ऑप्शन्स घेवन येतले तुमी वा 27 कितें दाखयतले की आमी एकदां एकेकडे येयले आनी फेल जाले म्हणून असली डिस्कशनां काँग्रेसीच्या सिनियर लिडरां मदीं जावपाक लागल्या सो ती आयकपाक येता आतां हाजे बाबतींत एक गजाल आसा ते लोकसभे खातीर एकठांय आयले आनी एक जिखली न्ही सो ऑलरेडी तांचे कडेन एक असो फॉर्म्युला आसा जंय एकठांय आयल्यार तुमी 50% जिखपाक शकतात त्या फॉर्म्युला वेल्यान ते जर चिंतपाक लागले की आमी एकठांय येवप ना आनी आमी 27 कितें तर चमत्कार करतले जाल्यार पांडुरंग बाब वॉट डू यू थिंक अलायन्स आतां करप काय 27 करप आनी आतां अशें न्ही की झेडपी इलेक्शन अकस्मात आयलां सगळ्यांक खबर आशिल्लें झेडपी इलेक्शनाक सो अरे झेडपी इलेक्शन चल बुशे उलय अशें करपाची काय गरज नाशिल्ली ते येता 5 वर्सांनी आनी ते 5 वर्सांनी जाता फक्त कोविडा टायमार मातशें ते फाटीफुटी जाल्ले अदरवायज ते 5 वर्सांनी येता सेम असेंब्ली इलेक्शन ते येतलें आतां कोणा खातीर रावतात आनी कसली चर्चा करतात देवा खबर पूण तुका कितें दिसता हो जो म्हूर्त आहा तो झेडपी इलेक्शन सादून करपाचो काय असेंब्ली इलेक्शनार रावपाचें झेडपीन तांकां व्हडलें काय साध्य जावचें ना की करून अलायन्स करून पूण
हो एक बरोच चान्स आसा दाखोवपा खातीर की आमी सगळे एक आसा आनी हे एक रावन बाबा कितलो वोट शेर येवं शकता, जेतून जिल्हा पंचायत जे एरिया भितर आसा त्या एरियेतलो कितलो वोट शेर आमकां येवं शकता हे तांकां एक पिक्चर क्लियर जातलें. आनी जी सुरवात जी आसा जी 27 करपाक जाय ही सेमी फायनल फुडले 1 वर्स तुज्याकडे उरता न्ही. एका वर्सान तुका आनी कितें स्ट्रॅटेजीज करपाक जाय त्यो करूंक मेळटल्यो. आनी जर तूं आतां करिना आनी 27 करतलो म्हणटलो तेन्ना सेम परिस्थिती जातली प्रमोद. अर्ज भरा मेरेन हेंचें कांयच ठरचें ना. सो हेजी सुरवात आतां जावपाक जाय. जर कितें BJPक तूं जर डिफीट करतलो जाल्यार हेजी सुरवात जी आसा मेगा व्हडली अलायन्स म्हण तूं आपले ग्रँड अलायन्स म्हण किंवा आपाक सोडून म्हण, पूण जें कितें करपाचें आहा तुमकां तें आतां करपाक जाय आनी ही टेस्ट करपाक जाय की बाबा झेडपी हेतून आमी कितको वोट शेअर काडूं शकता तो तें कळटलें तांकां. आनी म्हाका दिसता की हांव परत तांणी म्हटलें अशें कार्यकर्तो हो ग्रावंड हेजेर आसता, पूण ह्यो पार्ट्यो प्रमोद फेल जाल्या दिसता. म्हणजे ह्यो RGP आसत किंवा काँग्रेस आसत की तुजो कार्यकर्त्यांची बेज एक तयार करपाक जाय. BJPचें कशें आसा, BJPचे सांगता तेच कार्यकर्ते करता. टायम पडल्यार जिखून इल्ले लोक वयतले, कार्यकर्ते खंय वचनात तेंचे, इतले प्रामाणीक आसतात. सो अशें प्रामाणीक कार्यकर्त्याचो कॅडर तुमी तयार करपाक फेल जाल्या. गोवा फॉरवर्ड आसत, काँग्रेस आसत, म्हणून हेंच्या ऑफिसांनी येवन बसूं जातात. इम्पॉर्टंट आहा न्ही पांडुरंग बाब, ती कितें की BJPक जेन्ना कळ्ळें की आपले कार्यकर्त्यांचे खुस्तार सत्तेर येवपाक शकना म्हणून तेन्ना BJPन भायल्यान लिडर हाडपाक सुरवात केली. कारण तांकां टायम एंड अगेन कळ्ळें की कार्यकर्ते जे आसात BJPचे उजवीन जाताले भायल्यान कोण येत तेन्ना, पण त्या पक्षाक कळ्ळें की बाबा फकत आपल्या कार्यकर्त्यांच्या खुस्तार आपूण सत्तेर येवपाक शकना, तुका फायनली इलेक्शन जिखपी मनीस पक्षाक हाडचे पडटले. आनी BJPन तें केलें. आतां काँग्रेसीक इतलीं वर्सां भायर रावन कळ्ळें तुका अलायन्स जाले शिवाय आमी जिखपाक शकनात हें कित्याक कळना तांचे कार्यकर्त्यांक. आनी जर कळना जाल्यार जोयल बाब म्हूर्त कितें झेडपी काय 27? See, Pramod, Congress has been living in this illusion की आमी एक बरे लीडर हाडटले म्हणून, क्लीन लीडर्स. They are trying to find against this backdrop of defections, against this backdrop, the baggage which they are carrying. They are in the hope that they will find some good leaders. I spoke to some Congress leaders and they said that मेळटले म्हणटा ते आमकां बरे मनीस, बरे वर्कर्स मेळटले. आतां गोवा इज सच अ स्मॉल प्लेस आनी तशें मेळपाक हांकां अशें इतलें इजी ना. अदरवायज एवरी पार्टी वूड हॅव हॅड अ टीम ऑफ 40 कॅन्डिडेट. हॅविंग सेड दॅट पांडून सांगलां तशें की दीस मायट बी अ डिफरंट इलेक्शन. जिल्हा or municipality, they are semi-final, they may be a different, issues may be different, but the larger issue, आता पळय RG will be going to these elections with the same गोंयकार बोंड म्हणटा तें घेवन विशय घेवन येतलो. आनी what Lokik said is absolutely correct. The Congress is not able to walk that path. They cannot walk that path. तांकां तो backfire जातलो and they will go a little soft on that. So given that background, is it possible for these parties to align? Alliance जावपाक शकत ना थिंगा. So looking at the larger picture, even if they make some truce here in Zilla, at the assembly elections, this is not going to work. This is not going to work because there the entire force of RG will be behind this one single issue of Mold Goenkar. तेन्ना कितें करतले? सो ही अलायन्स जावपाक शकत ना म्हणटा. Looking at the wider picture, no. Looking at the wider picture. There is no common minimum program. How? Because either RG will have to compromise, which they are not going to compromise because they've been sticking to this stand for the last so many years. अस्तित्वच काबार जातले जर ते compromise. तुम्ही कितें म्हणटा there is no common minimum program that is possible for this alliance. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जावपाक RGचे पहिले 2-3 मुद्दे आसतले पळय न्हू, ते बाकीचे पार्टी एक्सेप्टूच करपाक शकचे ना. फक्त गोवा फॉरवर्ड करपाक शकता घडी. गोवा फॉरवर्ड त्या लायनीचेर येवपाक शकता, पण तेजो तितलो ऑल गोवा तशें तेजे ना आवडना. जावपाकच शकना म्हणटा ते पांडुरंग. जावपाक जाय जातली अशें सगळ्यांचें आसता न्ही. म्हाका सांग MGP पार्टीक घेवन येवं नाशिल्ले, ताजो हात धरून BJP येवंक ना. BJP नॅशनल पार्टी न्ही, MGP प्रादेशीक पार्टी रिजनल पार्टी आशिल्ली. बरोबर. सो काय पॉसिबिलिटी ना अशें कांय ना. जावं शकता, काय गोष्टींचेर जावं शकता, काय मुद्द्यांचेर जावचें ना. पूण एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जर ठरयतलो जाल्यार सगळ्या पार्टींचे पॉयंट्स भितर आसपाक जाय न्हू. एकट्याचेच नासतले भितर न्ही. जावंक जाय. इट इज गुड फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ऑपोजिशन. बट जातले हाजी गॅरंटी ना. गॅरंटी कशी आसा? बट म्हाका जोयल बाब एक सांगात, आमी ज्या मुद्द्याचेर उलयतात की काँग्रेस मे गो फॉर अलायन्स, मे नॉट गो फॉर अलायन्स, कार्यकर्त्यांचो प्रेशर, बोवाळ बिवाळ सगळें चलता. सपोज इफ काँग्रेस गोज फॉर अलायन्स, आय थिंक
थंय आनीक व्हडले प्रश्न उरनात दॅट मिन्स काँग्रेस हॅज वॉक 2 steps बॅक रेडी टू कॉम्प्रोमायज इन लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर एंड दे विल मूव अहेड. What if Congress doesn't compromise? Is there a possibility of a non-Congress alliance, and can that alliance be effective? Then it is going to be a lose-lose situation for the opposition. The opposition will be vertically split. Same vote will be split between, if AAP is fighting a similar voter, Congress and AAP voter, there is a lot of overlap. So if that is going to split, and RG and AAP on one side fighting for that kind of a voter, and the Congress, it is benefit the BJP finally. So in that, if the opposition unity is not visible, obviously it is going to go again the BJP way. SIR-तल्यान तो जो वोटर गायब जालो न्हू, काँग्रेस बिंदास येवंक शकता. आतां वोटर गेलो न्हू. But possible without Congress, a non-Congress alliance taking on BJP, can it be effective? Congress not alliance. I'll give you a hypothetical situation, sir, to make this simpler. Congress is not part of the alliance. RGP, AAP and Goa Forward come together. Can that alliance be effective? तितलो इफेक्ट जावचो न्हू. आमी काँग्रेसचें पयलां न्हू काम. काँग्रेसची तशी सत्ता आसली, काँग्रेसीन तशी कितेंय केलें जाल्यार 20% वोट शेअर तेंचो खंयच वचना. सो तो आयच्या दिसा सुद्दां इलेक्शन जातना तो हालचो ना तेंचो. सो तो कुशीक दवरून ही बाकीची गजाली स्प्लीट जातल्यो, म्हणजे तेचो तितलो इम्पॅक्ट उरचो ना. ऑपोजिशनान अलायन्स जाता जाल्यार काँग्रेस हो आसपाकच जाय, मेजर पार्ट आसपाक जाय. तुका तशेंच दिसता आप RGP आणि गोवा फॉरवर्ड अलायन्स कॅन इट बी इफेक्टिव्ह, नॉन काँग्रेस अलायन्स अगेन्स्ट BJP? गव्हर्मेंट फॉर्म करतलो जाल्यार तुका 21 जाय. हय, ते 21 जातले जाल्यार काँग्रेसी कडेन आजूय पावर इतकी आसा की तो 10 ते 12 सीट काडूं शकता. 13 चडांत चड 13 सीट तर तांकां एकटे मेळूं शकता. सो हांवें बाकीच्या उरलेल्या पार्ट्यां कडेन काडपाक जातले 7-8 सीट म्हाका दिसना. सो ती काँग्रेसीचेच तांच्यांनी सपोर्ट करचो पडटलो आनी काँग्रेसीन तांचो सपोर्ट करचो पडटलो, जाल्यारूच हे 20+ गणित म्हणटा शक्य आहा. No, I'll go a step further. Congress भायर, you never know what will come, what surprises we can come. We cannot rule out other parties like RG, AAP, or you cannot rule them out. Even Goa Forward, 1-2 जर काढले खंयच्यान तरी. See, 7 if कितले म्हणले 20. 7-8 तरी जाय काडपाक जाय तेंच्यांनी. हय, but that is a easy target. No, I mean that is at least can be a target. आता ना न्हू. They can look at 7, even if they look at 7 seats. I mean that is still a kind of a doable, kind of a gettable target. म्हाका एक गजाल उत्तरपाक लोक एक हांच्यान सेकंड इश्यूची वतना तो म्हळ्यार क्रायमाचो. सद्याक पुलीस स्वताची फाट थापटून घेतात. बायणाची केस म्हणटा ते सॉल्व केले, सांताक्रूज तो एक चोर धरलो. तुका दिसता इट इज लिटल प्रिएम्प्टीव आनी टू अर्ली स्वताची फाट थापटून घेवपाक, जेन्ना पणजी आनी म्हापसा ते बांगलादेशा आसात काय खंय आसात तेच सद्याक अजून स्पश्ट ना. सांताक्रूजची केस दिसताले ट्रॅक जातली म्हणून, कारण तो गाडी बी घेवन गेलो वा ते खूप हे सोडलेले फाटल्यान. वायणाची केस तेंच्यांनी केली चॅलेंज घेवन. सो आनी ते आमी पयली ती जेन्ना एक सिनियर पुलीस ऑफिसर सांगता आपण ही केस चॅलेंज अशी घेतल्या. सो म्हाका दिसता मातशे फाटल्यानचे तोनापाला वचून सांगचे आपण ही चॅलेंज घेता, म्हापशा वचून सांगचे आपण ही चॅलेंज घेता म्हणून आनी काम करचें जाल्यार आनी रिजल्ट दिवचो. तेंच्यांनी थंय चॅलेंज घेतली, रिजल्ट दिलो, सांगलें आमी चॅलेंज घेतली, आमचे कडेन खातीर चॅलेंज आसली. फाटले 2 उरल्या न्हू, सो थंय वचून चॅलेंज घे, आपण आतां ह्यो केसीची चॅलेंज घेता आनी ते कंप्लीट करता म्हणून. हय पांडुरंग बाब, कारण म्हाका हांवें फाटल्या विकाक डिबेट केल्ली ह्या विशयाचेर आनी संदेश बाब चोडणकार पॅनलिस्ट आशिल्ले आनी ताणें तेन्नाच सांगिल्लें आमचे त्या डिबेटी भितर की बायणाची केस जी आसा इट लुक्स डिफरंट. इट डजंट लूक लायक द म्हापसा ऑर पणजी रॉबरीज. ही वेगळी दिसता आनी ही चड करून पयली सॉल्व जातली इतले आपूण आपले अनुभवा वयल्यान सांगता म्हणून. सो एक सिनियर पुलीस ऑफिसर, रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर सुद्दां आपले अनुभवा वयल्यान सांगतालो की हे गँग वेगळे, हे गँग वेगळे. आनी आमी म्हाका दिसता लास्ट रावंड टेबला भितरूच चर्चा केल्ली वेदर बायणा लुक्स लायक अ कॉपीकॅट गँग रादर दॅन द ओरिजिनल गँग म्हणून. तुमी कशें पळयतात? मातशें इल्लें फाट थापटून घेवपाक इल्लें पयलीं काय ओके, सद्याक मातशी मोराल डावन आहा पुलिसेचो, तांकां जर फाट थापटून घेवपाची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा घेवची तांणी. कितें दिसता तुका? ऑपॉर्च्युनिटी घेवची, पण आयज जो प्रकार जाला की पॉलिटिशियनां कडल्यान फेलिसिटेशन करून बी घेतला, व्हेरी म्हणजे अनफॉर्च्युनेट.
पुलिसांनी असल्या भानगडीन पडपाक जायना. म्हणजे तुमचें काम इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें आनी तुमी बरो रिजल्ट दियात लोकांक सेक्युअर दिसपाक जाय, लोकांक सेफ दिसपाक जाय तुमी आसतना. तुमी जशें लोकिकान म्हटलें की पयलींच्यो 2 केसी ज्यो आसा दरोड्याच्यो मोठ्यो दोना पावलाच्यो आनी गणेशपुरीची ते तुमच्या कडेन अजून सॉल्व जावंक ना. पूण तेज्या उपरांत जे 2 चोरयो जाल्यो सांताक्रूज आनी वास्को, तेज्या उपरांत सरकारान एक मिटींग घेतली आनी मोठे रिशफल केले. एक 35 PI, 3-4 DYSP, एक नॉर्थ गोवाचो SP सगळ्यांक बदलले आनी त्याच्या उपरांत 4-5 दिसांनूच हो रिजल्ट येयला. सो हे केन्ना जावपाक जाय आशिल्लें पुलिसांनी. हे आमी सुरवाती पासून सांगता जेन्ना दोनापावलाची केस जाल्ली, गणेशपुरीची केस जाली की पुलिसांनी चेंजीस जावपाक जाय. पुलिसांनी आपल्या कामा कडेन प्रामाणीक रावपाक जाय. तुमचें काम इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें आनी ताका पनिशमेंट जातली, तो कन्विक्ट जातलो हे तुमी पळोवपाक जाय. सो हे फेलिसिटेशन करून घेवप हे म्हाका खरेंच बरें लागूंक ना. आनी तसो म्हणटा असो की ती केस जी आसा पयलींची त्यो केसीचेर आमचें लक्ष लोकांचें अजून आसा की ती केन्ना तुमी सॉल्व करतले. आय अग्री विथ यू की फेलिसिटेशनच्या बाबतीत हांव कितें अग्री करता की चोराक धरप इतलेंच पुलिसेचें काम न्ही. त्या चोराक मुखार करून आमचेर तेच म्हणटा धरला म्हणून हेंच्यांनी करेक्ट. आनी ते चोराक वचून मुखार शिक्षा जावपा जाय सारकें. तितली मेरेन ती केस व्हरप हें पुलिसेचें काम. आनी तातूंत भितर लौकीक आतां आमकां जर आमी हांगा बरे बसून रावंड टेबल करतात, फाल्यां जर कोणें येवन जर आमचें फेलिसिटेशन केलें, रावंड टेबल केलें म्हणटा तुमी बरें रावंड टेबल केलें म्हणून आमचें फेलिसिटेशन केलें, ताका कितें अर्थ उरता? बरें रावंड टेबल करप हें आमचें काम न्ही. काम उलोवप सारकें सारकें प्रमोद. आतां जर अशी परिस्थिती इतली जर वायट आनी बिकट परिस्थिती आयल्या की आमी दर खेपेक सामकें फालतू रावंड टेबल करतात आनी एक दीस आमी बरें केलें आनी म्हणून कोणी येवन जर आमकां फेलिसिटेट करता जाल्यार इट रिफ्लेक्ट्स मोर ऑन अस देन ऑन द पर्सन हू इज ट्रायंग टू फेलिसिटेट अस. म्हळ्यार कशें दिशिल्लें राजकारण्याक कितें की पुलीस चोराक धरपाक विसरले आनी ताणें चोराक धरले, अरे धरले बेस केलें धरप हें काम न्ही. 1-2 वर्सां पयलीं एक ऑर्डर काडलेली म्हाका दिसता DGPन लास्ट कंट्री की पुलिसांनी कसल्याच पब्लीक प्लॅटफॉर्मार बी डान्स बी करपाचें आनी कसले भानगडीन बी नाटकां बी करपाचें भानगडीन पडपाक जायना पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर. सो म्हाका दिसता काल आयचो प्रकार जाता तेतूनच म्हणटा की पुलिसांनी ह्या गोश्टी पासून पयस रावपाक जाय. हय जोयल, यू अग्री विथ दिस? इज इट टू अर्ली टू पेट युअर ओन बॅक? I think it happened spontaneously because in the middle खूब हे आशिल्लो. See, there was a lot of emotion into it, lot of people's expectations also were there. So I mean we can excuse that. I mean it was wrong definitely. You know you cannot felicitate and अशें करप सारकें हेचे भायर. It looks and they also if they introspect they will also feel it later on. पण प्रमोद तू एक बरो इंटरेस्टिंग पॉइंट काडिल्लो when you started whether the fear is gone. Fear is not gone. Because fear is not gone. तुम्ही एक दी ट्रॅक केल्या and hats off to them. I mean they have really worked very hard. Full credit to the police. They have really worked hard on this case and IG had said that you know it's a personal challenge. Yes, she has lived up to that challenge. Full credit to them. You can't take away that credit. जे झालं ते forget that. But the fear is not gone. तुम्ही एक केस ट्रॅक केला म्हणून दॅट फियर ऑफ द कॉमन मॅन हॅज नॉट गॉन. व्हेरी सून चावडी काणकोणान पुलिसांचेर फादर मारून गेले. सी दॅट मीन्स दिस इज गोइंग टू हॅपन कंटिन्युअसली. युअर फियर इज नॉट गॉन. आय थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. कंटिन्यू करता ऐकून हो जो सांताक्रूज धरला तो 100 परस चड चोरयांनी आसा. फाटली 10 वर्सां तेच काम करता. ताका गोंय पुलीस धरता सोडटा प्रोफेशनल तो. तुम्ही ताका कितें शिक्षा जावपाक अशें कारण न्ही. बरोबर. हांव इतल्याचें थांबता. इतलें थांबतना एकच गजाल सांगता की म्हाका म्हज्या अनेक इश्टान फोन केल्लो. म्हाजे खूब बरे इश्ट जे फोन करून म्हाका अशी गजाली सांगतात. ताणें म्हणपाक आमी आपणें तुजें फाटलें रावंड टेबल पळयलें आनी तुमगे म्हणपाक बरी गजाल सांगिल्ली तुमी कळ्ळें तुका. हें लॉकराक दवरात सगळें भांगर बिंगर अशें म्हणपाक खुबश्यो गजाली सांगिल्ल्यो की आपल्याक म्हणपाक एक गजाल प्रामाणीकपणान दिसता की तुमी ह्या खेपेक सांगचें लोकांक की मातसो न्हिदपाचो पॅटर्न चेंज करा म्हण. की 7 न्हिदात 2 मेरेन उठा म्हण फातोडेर आनी मागीर म्हणपाक आरोग्याकूय बरें योगा बिगा करून तुगेलें सकाळीं सामकें फ्रेश तुमी. सो 7 न्हिदपाचें 2 उठपाचें अशें जर केलें जाल्यार म्हणपाक आमकांय मातसो भंय कमी दिसतलो. चोराकूय म्हणपाक लागले इल्लें कठीण जातलें चोरी बिरी करपाक आनी म्हणपाक लागलो मातशें आरोग्याकूय बरें न्ही तें सामकें चडूच फातोडेर उठलो जाल्यार. मातसो फ्रेंडाक सांग ते न्हिदिल्ले आसल्यार देऊन उठावन चडटा. उठावन चोरतात. दीस इज अ गुड पॉयंट. म्हाका दिसता इफ यू आर वॉचिंग दीस माय फ्रेंड दीस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉयंट. आमी इतल्याचेर थांबतात. फकाणां कुशीक दवरया. भंय वचपाक जाय आनी तो भंय जर वचपाक जाय जाल्यार सगळ्यो केसी सॉल्व जावपाक जाय. इतलेंच मागतात आनीक थांबतात. पांडुरंग बाब, लौकीक बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.